सन भावार्थ एक पोटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी जावन भरून बाराकली तान परगडतल्या तुजी निर्वी तुवें आमकां विंचलाय इसमोडून आपयलाय दैवीक जिवान बदल्याय भावार्थांत एकवटायल्याय. या मिसाची ते समा या प्रयासात जन्मदिवसाच्या संदर्भार अर्ग जावन हे मिस भेटयता लॉय डिसोजा. तशेंच चवथ्या जन्मदिसाच्या वेळार अर्गांबली जावन भेटयता शॉन निहाल पिंटो. 62nd बर्थडे ह्या संदर्भार अर्ग जावन बेनेडिक्टा पिंटो. जन्मदिवस अर्ग जावन कॉलिन रोड्रिगस. जन्मदिवस अर्ग जावन मायोला वाज आनी प्रत्येक इराद्या बसत भेटयता पर्ल गोम्स. बऱ्या भलायके बसत सेंट तेरेजा डिसोजा हिच्या बऱ्या भलायके बसत भेटयता तेरेजा फर्नांडीस हाँगकाँग. मथायस एंड जोस्मिन फर्नांडीस हिच्या आत्म्या बसत आमच्या आत्म्या बसत भेटयता फिलोमेना फर्नांडीस हुबळी. देवादीन JB डिमेल्लो हांच्या आत्म्या बसत भेटयता बॅप्टिस फर्नांडीस आनी कुटुंब. देवादीन सेलीन डिसोजा हांच्या पयल्या वर्साच्या वार्षिक स्मरणा दिसा भेटयता एडविन डिसोजा. तशेंच देवादीन जेराल्ड रोड्रिगस हांच्या आत्म्या भेटयता डेनिस रोड्रिगस. देवादीन मारिया रेबेल्लो हांच्या आत्म्या भेटयता सिप्रियन रेबेल्लो आनी कुटुंब. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां देवाचो मोग कर पेल्याचो आनी तशेंच सर्वांक मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां आपोवणी दिता. सांत पावलू गलातकारांक बरोवन ताणें परगट करची जेजूची सुवार्ता ताका क्रिस्तानच उगडापी केल्ले म्हणलें सत आमकां स्पश्ट करता. आनी तशेंच जेजू शुभ वर्तमानांत बऱ्या समार्या घराच्या ओपारे मुखांत देवाचो आनी पेलाचो मोग करचो कसो म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाचे न्हू, देवाचो आनी पेलाचो मोग कर. देवाक आमच्या जिविता मुखांत साक जावन जिवंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत मागून घेवया. आमची पातकां वळखून देवाची काकूळ मागून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव पसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच मागमारी सगळ्या विधान भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या घराच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनयकरातून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोमेया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता
प्रार्थुया. सत्शक्तिवम देवा, आमच्या असतकायेक लागून आमी परतून परतून पडटा ती तूं देखताय. तुज्या भक्तांची देख आमचे मतींत कसवून तुज्या मोगाचे वाटेन आमकां बळान ओडून व्हरून आनी दयाळपणी ह्या मोगांत आमकां सांबाळ. आमच्या सुम्यान पुता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले बेगीन सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड आजा पावतां. दुसरीच म्हणली सुवार्त आसा म्हूण न्हय, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करनासात. पूण आमीन जावं वा सर्गीतावन आयलोलो देवदूत जावन आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. येदोळूच सांगल्या तेस्परी परत्यान हांव तुमकां सांगतां, तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता सो तुमकां दिसता, मनशाक वा देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनीकी हांव मनशाक मानवंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्हय. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतावन उपजल्ली न्हय म्हूण तुमी समजा जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतावन मेळिल्ली न्हय, कोणेय म्हाका ती शिकयली न्हय. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हरसितां. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तातूंत आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमां, ससनाच्या ससनाक ताणें ती थारायल्यान, सतानिती परमाने ती मांडून हाडल्यान. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या, आपले करर ससनाक ताणें तीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळांक बाळटा. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, ससनी जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका सावल केलें, नियम शासन कितें बरोवन आसा?
तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या अत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराक तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जगतलोय. पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवोवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मान घाय केलें आनी अर्द जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोवन येतलो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकीं ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे शशेन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जनवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करशीताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी साम फावस्तिना हिचें स्मरण करता. दैवीक काकुळतीचें भक्तीपण आमी आदार नसावन आनी हें सुरू केल्लें ह्या सांतिनी मुखांतर तिचे ह्या संदर्भार तिच्या जिणेचेर एक मोठी नदर मारया. हेलेना ह्या संतनीचें पयलेंचें नांव. ती जल्मल्ली पोलंडांत 1905 इसवेच्या ऑगस्टाच्या 25 तारखेर. एक दुबळ्या कुटुंबांत ती जल्मल्ली. 10 जाणां भुरग्यां पैकी ती तिसरी जावन आसा. दुबळें कुटुंब जाल्यारय देव भिरांतीचें जावन आसलें आनी हेलेनाक ल्हानथावन एक आशा सिस्टर जावची. देव आपणाक आपयता म्हणलें ताका भोगतालें. देखून कॉन्वेंटाक ती भेट दिताली. चडशी काप तिका नातिल्लें जाल्यारय आपूण सिस्टर जाता म्हणलो एक बरवसो तिका आसलो आनी जायत्या कॉन्वेंटान भेट केली. आपणाक तुमच्या कॉन्वेंट भरती करा म्हणून. पूण जायत्यांनी तिरस्कार केलो. शिकप तिका नातिल्लें. दुबळी ती जावन आसली. उपरांत एका कॉन्वेंटांनी तिका स्विकार केलें. सिस्टर सोफो आवर लेडी ऑफ मर्सी म्हणून काकुदीच राणयेची भयणी ह्या धार्मीक मेळान तिका स्विकार केलें. आनी कॉन्वेंटांत तिचें काम कितें जावन आसलें. कुजनांत रांदचें, तोटांत काम करचें वा गार्डनांत काम करचें आनी तशेंच पार्लरांत आयिल्ल्या लोकांक सुदारसोवचें.
ही सेवा देवाच्या मोगान ही हेलेन ते दळा कॉन्वेंटांत तिचें नांव बदलिल्लें, तिचें नांव जावन आसलें मेरी फावस्तिना म्हणून. सिस्टर फावस्तिना हे सर कामां बऱ्या तरान मोगान करतली. पूण हे कॉन्वेंटांत जेवन आसतनांत थोडी आत्मीक विशेश देणी तिचे ते दिसून आयले. जेजू तिका दिश्टी पडटलो आनी दृश्या मुखांतर तिका तिचे लागीं संवाद करतलो आनी संदेश दितलो तवळ तवळ. आनी दिल्लो संदेश कसलो? तिका सांगतलो म्हजें काळीज मनशा कुळाक थंय विशेष काकुतीन भरलां म्हणून हें सर्वांक कळ्ळें म्हणटालो. मनशा आख्ख्या संवसाराच्या आख्ख्या मनशा कुळा वयर म्हजें काळीज काकुतीन भरलां हें कळ्ळें म्हणून. आनी उपरांत तो म्हणटालो मनशा कुळ कठीण दुखीन ओळवळटा, ही दूख म्हाका समजता आनी हांव ह्या मनशा कुळाक शिक्षा लावंक आशेना. ह्या मनशा कुळाक शिक्षा दिवंक आशेना. हांव आशेतां काकूत दाखोवंक, गूण करूंक. ह्या मनशा गायिल्ल्या मनशा कुळाक म्हज्या काकुतीच्या काळजाक लागून हांव गूण करूंक आशेतां म्हणून जेजू सांगतलो. पळया, जेजू थंय आसचे ती तो हुस्को मनशा कुळ. मनशा कुळा विशीं तो चिंता, आजुनूय चिंता. तवळ तवळ ताणें सिस्टर फावस्तिनाक सांगिल्लें. तो का हुस्को आसा ताका मनशा कुळाचेर बिरमत आसा. पूण आमी जेजू विशीं चिंतावंक गे, जेजूच्या काकुत्ते विशयंत नियाळतावंक गे, जेजूच्या येद्या व्हड्या मोगा विशयंत अगणीत काकूत मोगा विशयंत चिंतावंक गे. खंडीत जावन आमी चिंतीत जाय. जेजूच्या मोगा विशयंत आमी नियाळ्ळी जाय. जेजूच्या काकुळती विशयंत आमी चिंतीत जाय. आमी पातकांत पडिल्ल्या वेळार, आमकां उठोवंक जायनातल्या वेळार, वायट सवयेंक बली जावन आमकां उठोवंक बळ नासल्या वेळार, सलवण लाभिल्ल्या वेळार, बरवोसो आमी सांडिल्ल्या वेळार, सर्वांनी आपणाक आमकां सांडून घाल्ल्या वेळार, आमी देदेस्पट जाल्यार निरासपणांत लोळून आसल्या वेळार, निरासपणाच्या कोंडांत आमी आसल्या वेळार आमी खंडीत जावन काकुतीच्या जेजूचें वा दैवीक काकुतीचें पिंतूर आमच्या मोतींत हाडूंक जाय. ते दैवीक काकुतीचें पिंतूर तुमी पळयल्यार ते किरणां, जेजूच्या काळजांत हांव किरणां येतात. केदळा हाचेर आमी दीश घाल्यार जेजूच्या काकुळट आपणाक लाभतली. जेजू आपणा विशयी म्हजे विशयी चिंता, म्हाका उखलूंक तो आशेता, म्हाका ताच्या काळजाच्या काकुतीच्या काळजाक लागून गूण करूंक आशेता म्हणले चिंताक आमचे थंय येवंक जाय. थवळ सिस्टर फावस्तिनाक जाल्लो तो जेजूच्या काकुळचो अणभव आमचोय जातलो. ही कृपा आमी मागया. आमेन. Abba Baba Sergincha Gevundo Gevai Rukta Masa Kristacha Diyamka Badlu Undia Baina Sangi Baba जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गीच्या केवुंडो केवाय रक्तामासात क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देवा बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी महिमा वळखून भगवंत फावस्तिनाच्या परबे दिसाक भक्तीन आमी हो यज्ञ समर्पिता. दयेन तो तूं मांडून घे आनी जशें तुज्या भक्तांनी आपल्या सजिविताचें तुका बलिदान करून ओपलें तशें आमी आमच्या जिविताचें मोगान तुका बलिदान समर्पूंक ह्या यज्ञा वरवीं आमकां करपाची हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धेन वासोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेद आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्तां बसत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकनता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन मासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान दस ताणें खास घेतली तुका 9व्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे खास 9व्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवत सगोट पग तुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसेंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराम आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता आमकां मरे देवाचे माय संगाती भगवन दम दुथा आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास देसो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंचो शिकयलेलें प्रार्थन धैर्यवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें भागप आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालम आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभोट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सर सुपागे सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजें उतरान म्हाका भलायकी मेळटली औत्मी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान
तुझे वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुका फावो तो मान आमी दिवच्याक तुवें घडलेली संपूर्ण भक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घाल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणांत ह्या परबे दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केल्याय. हे तुज्या मोगाचें देणे आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मणका बगार सगळे सक्तेन ताचो उपयोग करून तुज्या भक्तां बरोबर सर्गींच्या सुखाक आमी पावाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता. तुझ्या मोगाऊच्या काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करून उर्बे मुखार सरता. मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरे आशीर्वाद दिवाका. भगवान पुरुषाच्या कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.